जे लोक हो प्रोग्राम पळयतात तातूंत भितर पालकय आसतले, बरोबर, शिक्षकय आसतले आणि शिक्षण खात्याचे अधिकारी आसतले. आज जेन्ना आमी होमवर्क म्हणटात, हो कसलो होमवर्क? आज आमी खंयच्या एक टॉप 3 जर गजाली काढल्यो ज्या गजाली कडेन आमी गांभीर्यान पळोवपाक जाय आशिल्लें आयचो स्टेप घेतना, बरोबर, जाल्यार ती खंयची गजाली? पहिली गजाल जी आसा ती म्हणजे आज तुमचे कडेन जी भुरगीं 2 वर्सां पयलीं शाळेंत येवपाचीं आनी तांकां शाळा म्हणजे कितें कळपाचें, वांगडी म्हणजे कितें कळपाचें, मित्र म्हणजे कितें कळपाचें, तांकां शाळाच खबर ना. आनी आतां ती नव्या आमच्या म्हणजे रायट टू एज्युकेशन आसा ताजे प्रमाण ती ते पिराये प्रमाण त्या वर्गांत येतलीं. म्हणटकच ती फुडल्या वर्गांत येतलीं, पूण तांकां ताजे पयलींची जी कितें जालां ताजी तयारी केन्ना जातली हो एक भाग. तांची मानसीक तयारी आनी बौद्धीक तयारी आनी त्या भायर सामाजीक तयारी ह्यो 3 गजाली ज्यो कुटुंबान करूंक जाय आनी शाळेनूय करूंक जाय. हो पयलो भाग. दुसरी गजाल अशी आसा की आमी कोविडच्या काळांत शिक्षकांनी जें कितें केलें ताजें सादारण स्वरूप अशें आसा. एक 10-15% जर शिक्षक सोडले जाल्यार सांगलें तें केलें, कर म्हटलें तें केलें. हाचे भायर आपली बुद्धी वापरून बहुतेक शिक्षकांनी स्वता कितें वेगळे तरेन स्टेप घेतल्या अशें दिसना. आनी हाचें एक कारण अशें की शिक्षकूय इतलो भिल्लो की एक म्हणजे ताका स्वताक ताणें आमच्या शिक्षकां मदीं बऱ्याचशा जाणांक बाबा ही समस्या आयली जाल्यार हिचे फाटली एक कारण मिमांसा हें कितें, हें कित्याक जाता, हातूंत हांवें कितें करूं येता अशे तरेचो विचार दिसना सर्वसाधारण शिक्षकां भितर. 5%, 10% अपवाद हे प्रत्येक गोष्टीक असतात, तशें ते शिक्षकां मदीं आसात. म्हणटकूच ह्या शिक्षकाची परत वेगळी तयारी करूंक जाय. कारण तो गृहीत अशें धरतलो की हांव पयलीं करतालो तेंच हांवें हाजे फुडें करपाचें. म्हजे फुडें आज जो भुरगो 8वेक आयला क्लासीक, तो आपल्याला रेग्युलर 8वेच्या भुरग्या प्रमाणे अशें धरून जर आमी त्या भुरग्याक ट्रीट करपाक लागले, तुमी म्हणटा जाल्यार तें सारकें जावचें ना. ना, नक्कीच सारकें जावचें ना. कारण तो भुरगो इतलो ताण घेवन आयला, तो इतलें सोंसून आयला जें ताका खंय सांगपाकूय मेळूना. ताका त्या ताणांतल्यान मोकळो केल्या नंतरूच तो शिकतलो. आनी हें काम शिक्षकांनूच करपाचें आसा. तांणी सिलेबस आनी पोर्शन आनी मार्क हाजें कितेंय करचे पयलीं तांणी तांच्या मुखार बसलेलो एकूण एक भुरगो, एकूण एक भुरगें हें मनान मेकळें जालां काय ना हाजो अभ्यास करपाची खूब गरज आसा अशें म्हाका स्वताक दिसता.